आमकां आतां 8 दीस पाणी ना. आम्ही आता झरी एक कोळसो हाडटना नाका आता चडाव सगलो ते चडाव एक कोळसो हाडटा आमी. एक कोळसो इतले 10 लोकांक कशें पावतलो. आता काल तरी अवर टँकर येता. कितले फावटी येता तो? सकाळचो दोन येयलो. आयदनां 3 फावटी घासूकूच जाय. कपडे धुवूकूच जाय दीस पडटे. भुरग्या बाळाक न्हांवंक घालूकच जाय. हात पाय धुवंक जाय. सगळ्याक आमकां हागता पाणी. आता पळय हे बोलले हांगाच येयले. घरान आता खावंक जेवंक पाणी नाका. आमकां असल्या पाणयाची खावची सवय ना. हे पिंप म्हाज्यान ओडून घरान व्हरो येता नुजो न्हू हांगा रस्त्यार दवरला. आता इल्ले न्हावंक धुवंक व्हरपाचें न्हावपाचें. परत दुसरे दी आमचे हांगासरले काय करता बायलां पाणी दिना एकामेकाक सांगले म्हणून पाणी मेळटा. आपूण ते वचोन हाडूंक जाय न्हू पाणी. नापेक्षा आपूण येतूर वचोंक जाय. सगळीं जाणां जमो ऑफिसा पाणयाक आमकां न्हावंक धुवंक हेका जाय न्हू पाणी ते खंय वयतलो. झर लांब आनी झरीचें पाणी वरती चोडो येता. आता नावावर काय नाही खडखडीत सवय पडली आहेत भांडी सगळी. कोण हाणणार पाणी दुसरी. आपणाला हाणूक त्यांचं पुरे येते ना आणि आम्हाला हाणून आणि दुसरी कोण देणार. लोक नळाला आलं तर बरं ना. पिंप भरून घागरी घेऊन म्हटले तर आपल्याला वापरायला मिळते. दुसऱ्या लोकांना किती दिवस सांगणार हाण म्हणून. 8 दीस जाले आमकां उदीक ना. आमी आमचे बारके भुरगे आसा कोणा फुड्या दवरून खंयसून पाणी हाडचेलें. झरीर वळचें पडटा आनी आमकां न्हांवंक धुवंक आतां पाणी नासलें 8 दीस. आतां टँकर पयच्यान जाल्यार येता. आमकां काय ते उदकाच्या बद्दल काय तरी तेंच्यांनी हे करूंक जाय. सोय करून दिवंक जाय. आमकां 8 दीस जाले पाणी ना. कपडे धुवंक मेळना. आयदनां घासूंक मेळना. न्हावंक पाणी मगे आमकां झरीचें हाडचें पडटा.